रापणकारांच्या शिमेत येवन नुस्तें मारपी मोटरायज व्हडी आनी बोटवाल्यांचेर नुस्तेंमारी खात्याक कारवाय करपाक लागला। बुधवारा अशेंच एक व्हडलें जाळें घेवन जुवारीत नुस्तें मारतना मोटरायज व्हडे खात्याचे टीमीन ताब्यात घेतलें। रापण साल्वार करूंक डिसेंबराच्या विधानसभा अधिवेशनात कायद्यातले नेम दुरुस्ती वरवीं कडक करतलो म्हण मंत्री विनोद पालयेकार उलयला। डिसेंबरा सावन तांचो गोंय रापणकारांबरोबर फिशरमॅन डायलॉग आसतलो। दर्यांत वापरता ते व्हडले जाळे घेवन एक बारीक बोटकार मोटरायज व्हड्यान जुवारीत नुस्तें मारतना नुस्तेंमारी खात्यान धरलो। व्हड्यावेले कामगारय ही गजाल मान्य करतात। किसने बोला डालने को? किसने बोला? हाँ? कब आया गोवा में? 4 दिन। वो कहाँ से हो? आंध्र से। सब आंध्र से। सब 4 दिन पहले आए। असले प्रकार बंद करूंक खंय कायद्यातले नेम कडक करतलो म्हूण नुस्तेंमारी मंत्री विनोद पालयेकार प्रुडंटाकडेन उलयलो। आजच आमच्या खात्यान एक बोट धरलेली आसा आनी त्या बोटीन जी जाळी थंयसर ज्या जाग्यार अलाव ना मारपाक फिश थंयसर ही जाळी घेवन ही बोट थंय मच्छीमारी करताली पर्सिंग। आमची बोट डिपार्टमेंटाची गेली आनी तेंच्यांनी ताका धरले। धरून तेचेर कारवाई केल्ली आसा आमी। अशें जे इल्लिगल फिशींग करतात तांणी अशें फिशींग करचें न्ही। म्हजी तांकां एक सूचना आसा की ह्या माध्यमा मार्फत हांव अशें जे पर्सिंग मच्छीमारी करतात तांकां हांव एक विनंती करता की पारंपारीक मच्छीमाराच्या हिता आड तुमी येवं नाकात। तेंचो जागो जो तांकां राखून दिल्लो आसा आमी त्या जाग्याचेर येवन अशी मोठी जाळी हाडून तुमी मच्छीमारी करची न्ही अशी हांव परत विनंती करता। आनी जर अशी परत फिशींग केलें गेलें जाल्यार सक्त अशी आमी ताकीद दिल्ली आसा डिपार्टमेंटाक की हेचेर कायदेशीर कारवाई करची। आनी हांव पळयतलो की तेंचेर कारवाई चडांत चड कशी जाता ती आनी येणाऱ्या असेंब्लीन सुद्दां आमी जे पनिशमेंट आहा ते आनीक सक्त करपाचें आसा। रापणकारा खातीर तो फिशरमॅन डायलॉग सुरू करता। 5 डिसेंबरा सावन ही कार्यावळ 4 सुवातीचेर जातली। एक आसा आगोंदा काणकोणा, दुसरें आसा नेरूल बार्देस, तिसरें आसा तेंबवाडा मोर्जी आनी चवथें करंजाळी तिसवाडी। ह्यो पयली 4 आमी ह्या जाग्यांचेर वतले आनी मच्छीमारी डायलॉग घेवपाचे आसा आनी थंय तेंची ज्यो कितें कागाळ्यो आसा म्हणा किंवा सूचना आसा तेंचेर विचार विनिमय करून थंय तोडगो काडपाचो आमी प्रयत्न करतले। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। मुरगांव नगरपालिकेन कोर्टाचो आदेश खुट्याळ्याक लावन हायकोर्टाची ऑर्डर आसतना वास्को फुटपाथावेली अतिक्रमणां काडिनात म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केलो। 72 वरां भितर नगरपालिकेन फुटपाथ मेकळो करपाक चालू केला। मात सध्या वेल्यो शेडीच काडटना दिसतात। गाडे थंयच आसा। पसरकार म्हणटात गाडे काडात। प्रुडंट इम्पॅक्ट। आता तू इल्लीगल हांगसर गाडे काडटा तेका लागून येयला सपोर्टाक येयला काय काडपाची गाडे काडूकूच जाय। आमी मुसळी टॅक्स फारीक करता, लाखांनी वर्ता फारीक टॅक्स फारीक करता। तुका कितें दिसता हे गाडे सारके आहा हांगसर म्युनिसिपालिटी? ना सारके ना, सगळे इल्लीगल गाडे। 34 गाडे आसा लायसनाचे, बाकीचे सगळे इल्लीगल। तुझे आनी हांच्या खातीर आमकां शॉपवाल्यांक मारलो आसता। तुज्या दुकाना फाटल्यानूय थंयसर इल्लीगल गाडे आहा तेवूय इल्लीगलूच। ते कितें करता ना, ते गाडी सगळे लिगल, पण ते कितें करता ना थंय रेट मारपा येयली जाल्यार हांगचे लायसन थंय दाखयता हे गाडी म्हणटा आनी थंय जर रेट मारली जाल्यार हांगचे दाखयता लायसन। पळोवंक गेल्यार खरें कायद्या प्रमाणे 34 गाडी आसा म्युनिसिपालिटी दिल्ल्या प्रमाणे। आमदार आणि नगराध्यक्षान फाटल्या खेप सीओक बोट दाखयल्ले। आता सीओन एक्शन घेतली। Today we have went there, we saw that and they have report to me. Further action will be taken.
we know we have to take action against the whatever violations are there as per the High Court orders. We will be doing it. Before that, I want to conduct one survey here. Survey of the whatever encroachments are there on the public footpaths. So after the survey, this is simultaneously going on. Survey is also going on. So once the survey is there, I have a proper document saying that they have encroached upon them. Tomorrow, I don't want to give them any scope for litigation or challenge any orders. So this is going on. It will be done in a systematic manner. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार. दिवचले कोमुंदादीकडच्या ग्रावंडाची मालकी घेवंक सरकार पालिकेक ग्रांट्स दिवपाक तयार आसा म्हूण घोशणा करून मुख्यमंत्री पर्रीकारान निमणे दिवचले शिवाजी ग्रावंडाचे उक्तावण केलें. कोमुंदाद म्हणटा ग्रावंड तांचे जमनीर आसा, पालिका म्हणटा तो आपले जमनीर. मुख्यमंत्री म्हणटा ह्या ग्रावंडाचेर खंय आनीक डिस्प्यूट नाका. आपल्या लोकांक त्रास जातलो म्हणून स्ट्रॅटेजिकली 2 पावलां फाटीं करून 4 पावलां मागीर फुडें मारणारे महाराज तांचें नांव आयज ह्या मैदानार आसा. आतां ही स्थिती आसल्यामुळे हांव एक प्रस्ताव तांच्या फुड्यांनी कोंकणी फुडें दवरता. दोगांनी बसून विशय सेटल करचो. सरकारा कडच्यान जमनीचे पयशे कोंकणीक जे दिवंक जाय ते पयशे दिवपाची स्पेशल ग्रांट आमी करून दिता. तुम्ही बसा तेचे कडेन ह्या ग्रावंडाचेर तरी डिस्प्यूट करना आनी म्हणून एक बरो ग्रावंड बिचोलकारांक मेळ्ळो तो असोच फुडें स्मूथली चालू उरचो. ताजेर मागीर लिटिगेशनां जावचें न्ही. हाज्या खातीर तुमी दोगांनी एकत्र येणें आवश्यक आसा. सरकारान तातले सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल करता म्हणलें तेंचे पयशे. बाकी सगळी सवंगां घेवपाक येता, पयशांची सवंगां घेवपाक येना. त्यामुळे पयशे आमी करून दिता. ही वेवस्था हांव तुमकां ग्रांट दिवपाची वेवस्था करता. आयज त्या ग्रावंडाचें काम म्हणटा तें गेल्या 3 वर्सां पासून चालू आसलें. पूण फाटल्या ह्या पालिका मंडळान ह्या ग्रावंडाच्या फाटल्यान उबो रावन म्हणटा तें योग्य तरेन ग्रावंड हो बऱ्या पैकी ग्रावंड बिचोलकारांक मेळपाक जाय जेणे करून बिचोलची शान अशी म्हटल्यार जाता. सबंद गोंयांत जर आमी पळयलें तर मध्यवर्ती ठिकाण आसलेलें हें मैदान ज्याची ख्याती सबंद गोंयांत आसा. आज सरकारा बरोबरूच समाजाची आज तितली जबाबदारी आसा की आमी कितें तरी करपाक जाय. आमचे भितरले मतभेद हे निश्चित आसपाक शकतात पूण मतभेद हे केन्नाच आसपाक जायना. हे ह्या वेळाचेर तुमकां हांव तुमचे कडेन एक नमूद करूंकशें दिसता. दिवचले शिवाजी ग्रावंडावेल्या वादाचेर पालिका आनी दिवचल कोमुंदादीन सोमारा बसका घेवन समजिकायेन ग्रावंडाचें उक्तावण करपाचें म्हूण थारायल्लें. प्रुडंटा खातीर उदय परब. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.